सोमारा कोंकणी भाषा मंडळान 57वो वर्धापन दीस दबाज्यान मडगांवच्या रवींद्र भवनात मनयलो। कोंकणी भाशेंतल्यान सरकारान मुळाव्यो शाळा वाडोवपाची गरज आसा। सरकाराक जर शाळा चलोवपाक जमना तर ज्यो संस्था ह्यो शाळा चलोवपाक इत्सूक आसा तांकां सरकारान शाळा चलोवपाक दिवच्यो, अशें ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांणी सांगलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कोंकणी भाषा मंडळाची गोंया भितरच काम आसा अशेंय न्ही। आमचे कार्यक्षेत्र अशें गोंय, पुणून NCERT सारकी किंवा इकतारा सारकी एकलव्य सारकी भोपाळची इकतारा, भोपाळची एकलव्य ह्यो संस्था किंवा दिल्लीचे NCERT किंवा ज्योत्स्ना प्रकाशन पुण्यांतले हाचे सारक्यो खुबश्यो संस्था भाशा मंडळा कडेन निगडीत आसात। तांची कितलीशींच आमी ट्रान्सलेशन्स केल्यात, जी तांणी भायल्या देशांतली थोडी पुस्तकांचे ट्रान्सलेशन तांणी केल्ले, तांचे ट्रान्सलेशन आमी कोंकणी भितर करून एका तरेन ह्या वाटेन आमी भायल्या देशांतल्या पुस्तकांचे कोंकणीन भितर अणकार करून घेतला। आजांक बेगडा येता ती म्हळ्यार ही भास ना जावन वतली। ह्यातलें साहित्य कोणी घडये वाचत ना। दृक श्राव्य माध्यमां आसात ती भाशेक साहित्याक गिळंकृत करतली, घडये खरें आसा, पूण विखाची परीक्षा कोण पळयतलो? म्हणून संस्थांनी आनी व्यक्तींनी ज्यांनी आपले जीवन कोंकणी खातीर ओंपलां तांणी ह्या दिशेन व्यक्तिगत आनी संस्थेचे वतीन वावर करपाची गरज आसा। आनी हे आज खूब लोकांक जाणवता आनी खूब तरेचो वावर कोंकणीन जाता। करूंक जाय तर आमकां स्वातंत्र्य जाय, आमकां लोकशाही जाय, आमकां स्वराज्य जाय। आनी जर आमकां आमची भाशाच नाका, जर आमकां आमची संस्कृतीच नाका आनी आमकां आमची अस्मिताय जर नाका, कित्याक तें स्वातंत्र्य, कित्याक ती लोकशाही आनी कित्याक तें स्वराज्य? स्वराज्य आमी मेळयलें तें ही आमची भूंय, त्या भुंयेचो अभिमान बाळगून, त्या भुंयेंतली जी भास, त्या भाशेचो अभिमान बाळगून फुडें वचपाक न्हय। म्हणून तेंच जर नाका जाल्यार स्वातंत्र्य जाय आशिल्लें कित्याक? पूण आमी तें मेळयलें। आनी आजूय जो लढो चलता म्हजे नदरेन तो त्याच स्वातंत्र्याचे एक्सटेंशन। प्रतीक रुपान सांगतलो जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळाचे जे ऑफिस भाड्याचे कुडींत आशिल्ले ते आपले स्वताचे इमारतींत आयले। हो फरक। कोंकणी भाशा मंडळ भाडेकरू उरले ना, ते आपल्या स्वताच्या कोंकणी भवनात येवन बसले। ही धनीपणाची भावना जी आमी आमच्या कल्टिवेट करपाची गरज आसा।